ही एरिया जी आसा ग्रीन कोण म्हणटा तेका ग्रीन एरिया, ती ग्रीन एरिया फॉरेस्ट लागलेली फॉर प्लांटेशन आणि प्लांटेशन केलें ही ग्रीनरी राखून दवरचे खातीर ही झाडां जी रोयली आतां व्हडली जाली आतां ती 20 वर्सां खातीर तांकां तो कॉन्ट्रॅक्ट दिलो कोणाक आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय भरपूर कितें झाडां रोयली आनी ती झाडां रोवली काडली कोणी भायली हाडून लायली आनी आतां सगळीं झाडां दिसली पडटा वयली आमच्या फॉरेस्टान रोयली आसा. आतां ताच्या उपरांत असो आमकां एग्रिमेंट जालो की फॉरेस्टाचो 20 वर्सांचो एग्रिमेंट सोंपोवंकूच ना. सोंपोवन आसतना ही जागा कोणा तरी एक जॉन बोस्को म्हणून कोणा तरी दिवपाक तेजी काय गिफ्ट दिलें काय तांकां केली इतकी मजा रिजेक्ट केला जाल्यार कांय खबर ना. नेहरूवासियांनी म्हणजे पूर्वजांनी आमच्यो जी धार्मीक स्थळां राखून दवरली, धार्मीक सुवाती राखून दवरल्यो त्यो मुखावेचे आमी पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या आहारी वचची न्हय आनी आमची संस्कृतीचे जतन आनी संगोपन करचें म्हणूनच दवरल्यो. समाज हिताक फक्त मनीसूच न्हय तर आमच्या घरांत आशिल्ली पाळीव जनावरां जगची म्हणून सुद्दां. परकी शेकातळा जेन्ना तोडफोड जाली त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करपाचो काळ आतां उरूंक ना. या घटनेच्या सगळ्या गोष्टी संदर्भात काल एक मेसेज फ्लॅश झाली, सोशल मीडियाचेर मेसेज आयली की या मंदिरांच्या संदर्भात डेमोलिशन आसा, घुमटेच्या संदर्भात डेमोलिशन आसा आनी कसले आसा, हे सगळ्यो गोष्टी त्या मेसेजीन काय क्लियर नासल्यो. पूण एक आव्हान आसलें सगळ्यांक की हांगासर येवचें आनी सगळ्या धार्मीक संघटनांनी आमकां पाठिंबो दिवचो. तो जो उलो मारलो ह्या सगळ्यांच्यांनी भक्तांनी, ते सगळे भक्तगण म्हणून आमी हांगा जमलेले आसा, वेगवेगळ्यो संघटना हांगासर आसा, संपूर्ण गोंयभरच्यो संघटना तांचे प्रतिनिधी हांगा पावल्यात. हेतू होच आसा की आमच्या देवी मातेचे मंदिरांचे रक्षण. पूण आतां जे म्हज्या सायडीक बसलेली शक्ती आसा ती शक्ती आदी माया आदी शक्ती अशी उलयली, तिणी सांगलें की आमी तिचे रक्षण करपी कोण न्ही, ती करून घेतली. तिची ती शक्ती आसा, आमकां ही सेवेची संदी मेळ्ळ्या फक्त आमची ही भक्ती आसा म्हणून आमी हांगासर आयल्या. आमी तिचे रक्षण करतली कशें, ती आमचें रक्षण करता पावलो पावली. आनी ह्या दोनूय भागांत एक कायद्याचो भाग चालू आसता आनी दुसरो धार्मीक भावना. येऊन तो उद्ध्वस्त करू शकता आणि ह्या लोकांना म्हटल्यार त्रास करता. हे लोक कोण भायले न्हू, हे आमचे गोंयचे आनी ह्या गोंयकारांना सोबत करपाक येता. आनी आमकां सगळ्यांक बायलां आसा तांकां कालिकेचो रूप घेवपाक मातशें दिनाका. जेन्ना आमी कालिके जावन उतरतली तेन्ना तुमकां मदत पडटले, तेन्ना बऱ्या भशेन प्रॉब्लेम सॉल्व करा. हे देवूळ हांगासरूच आसूंक जाय आनी हे हांगाच जावपाक जाय. जय कालिका. सांगा डेमोलिशन ऑर्डर केन्ना काडली? एक्चुअली डेमोलिशन ऑर्डर म्हणटा पळय ती आमकां 3 तारखेक काडली आसा आनी काल पळय ती आमकां मातशी थोडी व्हायरल जाली. त्याच्यामुळे एक्चुअली आमकां घेवन आपूण व्हायरल जाली. त्याच्यामुळे आमी आमचे जे सभासद आसा किंवा आमचे पंडूक कलिग्स आसा तांकां आमी कळयलें. एका उतराचेर सगळे हांगा पावून जाल्ले आसा. कंप्लेन कोणा घातल्या? कोणा कंप्लेन घातल्या ही? कंप्लेन एक्चुअली ती एक सेलेस्टियल कम्युनिटी म्हणून आसली जॉन बॉस्को तेंची आनी आमचो लढा आतां 15चे मेरेन चालू आसा. देवळाचे मेरेन एक्चुअली एक रेसिंग लेट म्हणून लागू जाली फॉरेस्टाचेर. आमकां दिल्लीचे जे कोमनिदाद शेअर होल्डर्स आसा किंवा दिल्लीचे पंचायतीक सुद्दां नांव कळयता हेंच्यांनी भितर कुटील काम कितें तरी करून ही जमीन हडप केल्ली. तेच्या नंतर आमी लढो दिलो आनी तो लढो चालूच आहा. डेमोलिशन ऑर्डर काडच्या पयलीं आनी कितें हेच्या फाटल्यान आसा की कितें प्रोजेक्ट येवपाचो, डेव्हलपमेंट जावपाचें? डेव्हलपमेंटाच्या नांवार सरकार आयज कितें करता तुमकां खबर आहा? आयज सरकार हितून खंय घालवट करता अशें म्हाजी तरी 100% खात्री आसा. तेन्ना तूं घालवट कर नाल्यार पूर्ण हात घाल किंवा पांय घाल. हे दिल्लीकार जे आहा समक्ष आहा ते जर हें जे कितें आहा तें टावलं सोडा. आनी तुमी जाणा आसतले विनंतीबाईन सांगल्या उपरांत आमचे सिद्धिविनायकाच्या मंदिरा उपकार ही आमची नारी शक्ती आहा दादल्या फाटी म्हणटो नारी शक्ती आहा ती तेन्नाय हांगा कितें ती दाखयल्ली आसा. आनी हेच पद्दतीन न्हू रुद्र आतां 10 शक्तीचो म्हणजे 10 आमचे येशूच्यानी 10 जाली कालिके तर 10 आनी तो रुद्र रूप आमकां आनी तो घेवपाक लावनाका. हितून वायट जातलें. तेन्ना येता हेंच्यान शिकपाचें
कोर्टाने जितपायक कोर्टान नासलेल्या मनशांनी मनीसपणाने माणूस कित्याक ना तेन्ना जिवपाय आयज देवाचेर खंयचो तरी संवाद करपाचो ना तेन्ना आमी राक्षसांक कितें करतले तें आमकां खबर ना.